गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। सकाळच्या खबरां बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सावयवेरें मदला वाडा बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार थळाव्यांनी हाडलो उक्ताडार। संबंधितां आड खर कारवाय करची म्हणून थळाव्यांची मागणी। मंत्री राणेच्या खासगी बंगल्याचेर मोर्चा व्हरपी आंदोलकां आड पुलिसांनी जारी केलो समन्स। पणजे पुलीस स्टेशनात चौकशे खातीर हाजीर रावपाची धाडली नोटीस। आदलो सरपंच रोशन रेडकर आणि बडतर्फ सचिव रघुवीर बाक्कराचो सशर्त जामीन मंजूर। बर्च क्लब दुर्घटने खातीर दोगूय आशिल्ल्या न्यायालयान बंदखणी। एसपी टिकम सिंग वर्माची वाळप पुलीस प्रशिक्षणाचे प्राचार्य म्हणून जाली नेमणूक। जाल्यार संतोष देसाई जाले कुशावती जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक। साळगाव वाठारांत घोवान केलो आपले बायलेचो खून केले उपरांत आपुणूच आयलो पुलिसांक शरण। खुनाचो फुडलो तपास आसा सुरू। आणि फाटल्या वर्सा शिरगांव जात्रेवेळार खेटाखेट जाल्ल्या वाठारांतली रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात। पूण खेटाखेट जाल्ली ती सुवात अजून आसा जैसे थेच। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत रेंव काडपाचेर बंदी आसून लेगीत गोंयच्या कांय वाठारांनी चोरयां रातच्या वेळार रेंव काडप सुरू आसा। असोच प्रकार सावयवेरेंतल्या मदला वाडा वाठारांत घडिल्लो आसा। ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार थळाव्यांनी उक्ताडार हाडलो। संबंधितां आड खर कारवाय जावची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हडफळीच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाच्या हुजो प्रकरणातले दोन मुख्य दुबावित आदलो सरपंच रोशन रेडकर आणि बडतर्फ पंचायत सचिव रघुवीर बाक्करांची म्हापसा न्यायालयान सशर्त जामिनाचेर सुटका केली। तांकां 50,000 रुपयांची हमी तशेंच हेर अटींचेर जामीन मेळ्ळा। बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणात हे दोगूय जाण मुखेल दुबावित आशिल्ल्यान दोगूय न्यायालयान बंदखणीत आशिल्ले। Secretary of Village Panchayat Arpora, the conditions not to leave India without permission and to cooperate. And investigation they support us. So we are happy we work as a team. Advocate Saudagar has nicely argued the matter. Advocate Joanna has supported the case, and we work as a team and we have achieved our goals. 1 month he is inside, but we have seen. We had moved an application for bail for our client, that is Mr. Roshan Redkar. Today was the order. Order is passed. He has been granted bail on furnishing surety of 50,000 and along with some other conditions. दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आणि संतोष देसाई यांची बदली झाली। दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा यांची वाळपय पोलीस प्रशिक्षणाचे प्राचार्य म्हणून नेमणूक जाल्या। संतोष देसाई यांची दक्षिण गोयचे पोलीस अधीक्षक तसेच कुशावती जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून नेमणूक जाल्या। साळगाव वाठारांत रुक्मिणी राठोड हे बायलेचो तिच्या घोवान गळो चिरून खून केलो। ही बायल मूळ कर्नाटकाची असून ती सध्या मुड्डवाडो साळगावा रावताली। खून केल्या उपरांत ते बायलेचो घोव विनोद राठोड पुलिसांक शरण आयलो।
घो बायलेमदी सदांच झगड्यो जाताल्यो ताचे वयल्यान हो खून जाल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. साळगांव पुलिशेन हे घडणुकेचो पंचनामो करून फुडलो तपास सुरू आसा. सर आयज मुड्डोवाडो सालिगांव हांगासर एक मर्डर जाला. तुमी इन्फॉर्मेशन आमकां कितें दिताचे? एक फॅमिली रावताली राठोड म्हणून. तेन्ना इन्फॉर्मेशन आयली की घोवान बायलेक मारला म्हणून. सो आमी इमिजिएटली स्पॉटार गेले हांगा आनी घोवाक आमी कस्टडीन घेतलो. मागीर कळ्ळें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की घोवानूच बायलेक मारलो बिकॉज तेंची परत परत झगडी जाताली. पॅटी कॉरल्स अशें जाताले तें झगडी पयशाचेर. सो त्या रागा भरान मारलो असो घोवान सांगला. आमी फर्दर इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. कस्टडीन घेतला. सो तो मारलो आनी पुलीस स्टेशनार येयलो. हय. सो कित्याक कितून मारला हे वेपन यूज केला. नायफ मेळ्ळा आमकां ते स्पॉटार. कळ्याक अजून पोस्टमॉर्टम केल्याकूच कळटलें एक्झॅक्टली खंय इंजरी जाता. ताका अरेस्ट केला. कस्टडीन घेतला ताका इंट्रोगेशनाक. FIR रजिस्टर केला अंडर मर्डर. आतांच आमकां कळ्ळां की हांगासर एक बायलेची मर्डर जाल्लेली आसा म्हणून. तुमकां फुडें दिसता पळय त्या घरान एक कपल रावतालें फाटले 3 म्हयने जाले. ते घोव बायलां भितर कितें तरी आर्ग्युमेंट जालो आनी त्या आर्ग्युमेंटाचें लास्ट रिजल्ट जालें की घोवान कितें सुरी तोपली अशें आयकता आनी निमाण आपुणूच सरेंडर जाल्लो आसा. हें अशें जावप म्हणल्यार खूब वायट. सगळे कम्युनिटीक वायट दिसलें तें आसा. अशें जावचें न्हू म्हणून आमी खबरदारी घेवंक जाय. मात कोण केन्ना भाड्याक रावता ते मनशाचो बॅकग्रावंड कितें आसता, खंय कितें झगडो आसता, मात तेका गुन्हेगारी प्रवृत्ती आसा काय तो शॉर्ट सर्कीट आसा हाय टेम्परार कोणाक कांय खबर नासता. मात आयकलेले म्हायती प्रमाणे ताका फाटल्या म्हयन्यांसून सांगलेलें की तुमची झगडी जाता आर्ग्युमेंट जाताले मातशें तुमी रूम सोडून वतात म्हणून. तुमची मिसेसूय सांगताली आमी ताका ऑलरेडी सांगला म्हणून. आनी 1 तारखेसून सोडूनय वचपाचो आसलो पळय जाल्यार आयज ही घटना जाली. घटना खरीच वायट जाल्लेली आसा. सो केन्ना घडली घडणूक ही? दनपारां घडला म्हणजे जेन्ना भुरगीं स्कॉलाक सो आयलीं तेन्ना कळ्ळें. सध्या आमी आसात मुड्डोवाडो सालिगांव हांगासर आनी हांगासल्यानूच एक खून जालेल्याची एक मर्डर जालेल्याची घटना जी आसा ती मुखार येता. पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार मुड्डोवाडो सालिगांव हांगासर एका रेंटेड रुमान रावपी एका घोवान आपल्या बायलेचो खून केलेलो आसा. खून करपाचें कारण म्हटल्यारूच डेली ज्यो हांच्यो झगड्यो जाताल्यो ह्याच कारणा वयल्यान खंय तरी आयज एका घोवान आपल्याच बायलेचो गळो आसा तो चिरून बायलेचो मर्डर केलेलो आसा आनी मर्डर करून स्वताक वचून ताणें सालिगांवच्या पुलीस स्टेशनान सरेंडर केलेलो आसा. दोगूय जी मूळ आसात ती कर्नाटकची जावन आसा आनी एकाचें नांव विनोद राठोड तर ताच्या बायलेचें नांव रुक्मिणी राठोड आनी दोगांयची वर्सां 40 जावन आसात. आनी सध्या स्पॉटार जी आसात ते सालिगांवचे पुलीस तशेंच SP तशेंच फॉरेन्सिक सुद्धा जी आसा ती पावलेली आसा आनी थोड्याच वेळान बॉडी जी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर शिफ्ट करपाक येतली आनी इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ह्या इन्सिडंटाचेर चालू आसा. फाटल्या वर्सा श्री लयराई देवीचे जात्रे वेळार खेटाखेट जाल्ली त्या वाठारांतले रस्ते कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केल्यात. मात खेटाखेट जाल्ली त्या सुवातेक अजून मेरेन हात लावंक ना. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदारांच्या निरीक्षणा खाला शुक्रारच्यान ही कारवाय सुरू केल्या. फाटल्या वर्सा लयराई देवीच्या जात्रेक खेटाखेट जावन भाविकांक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. आता ह्या वर्सा 21 एप्रिलाक लयराई देवीची जात्रा जातली. तेन्ना पौरुप्रमाण अंदू कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हणून कडक उपाय येवजण करपाचो निर्णय शासकीय पावंड्यार घेतला. तशेंच लयराई देवीच्या जात्रे वेळार भक्तांची सुरक्षितताय आनी गर्देचें योग्य वेवस्थापन करपा खातीर उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर निर्देश जारी केल्ले. न्यायालयान 6 मार्च मेरेन सविस्तर गर्दी वेवस्थापन प्लॅन सादर करपाचो आदेश दिल्लो. ते उपरांत शुक्रारा सगळे संबंदीत अधिकारी एक्शन मोडात आयले. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मामलेदाराच्या निरीक्षणा खाला शिरगांव वचून त्या वाठारांतली रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केल्या. मात फाटल्या वर्सा खेटाखेट जावन भाविकांक जीव वगडावचो पडिल्लो ते सुवातेर मात कांयच हालचाली जाल्ल्यो दिश्टी पडना. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
भारतातले 5 शारांतलो अभ्यास केले उपरांत पुणे आणि गोंयांतले घनकयर वेवस्थापन चड विकसीत आणि कार्यक्षम आसा. हेर शारांनी घनकयर एकठांय करपाचो खर्च वसूल करप कठीण जाता अशें विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्रातले वैज्ञानीक डॉक्टर त्रिभुवनाचें म्हणणें. तज्ञ म्हणटा गोंयचो कोयर एकठांय करून बरी प्रक्रिया जाता, मात खर्च वसूल जायना. गोंय भोंवडेर येवपी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात दर्यादेगेंचेर कोयर उडयतात आणि हो कोयर थेट दर्यांत वता. देखून पर्यटकांचेर कर लावपाक जाय असो सल्लो डॉक्टर त्रिभुवन हांणी दिलो. तशेंच गोंयचे दर्या सगळ्यात चड प्रदूषित आसा तशा तरेचो निष्कर्ष विज्ञान केंद्र ह्या संस्थेन काढला. Goa also have a very robust waste management system. They have 3 different models in which there are different role of the ULB and the GWMC, Goa Waste Management Company Corporation, in fact. So in one of the model, the primary collection is done by the ULB. This is for the small ULBs only, and the rest of the entire thing is done by the GWMC, from secondary collection, secondary transport, to your processing, and finally sending it to the co-processing plants. The second model is basically for the panchayats in the Goa, in which the panchayat does the initial collection and they store it in some storage shed, from where the GWMC vehicle comes and they collect the waste, and then the processing and other thing is taken care by the GWMC itself. Goa again has a very good waste management system, and GWMC is also operating two huge plants, and they are both. In both the plant, they are generating energy from, in fact, electricity from biogas, and plastics are also, recycled, not recycled, but segregated and then channelized to the recycler, and the non-recyclables are sent to the co-processing plant. What about the cost generated? Yeah. Is there? So Goa has a slightly both the cities' cost can't be compared, because Pune has a fairly same geography, and it is well connected. It's an urban area, and so the overall cost would somewhere come around 5 to 6 rupees per kg. The overall cost of management. Around total cost of managing Pune solid waste? Yeah, so then you multiply it with the, it's somewhere 800 tons, then the maths can be done. Yeah. And for Goa, it is a challenging geography. It has seasonal tourist influx, which places a burden. It is a coastal area. So different models has different cost, but to put a number, somewhere 7 to 9 rupees is somewhere what Goa spends to manage its solid waste. So 7 to 9 rupees is very difficult to recover also, I think. Definitely. Recovery part is the thing that every municipality in India is struggling with. Tourism can certainly be charged, and they must be charged. And along with charging the tourists, there should be certain rules. Like Sikkim has recently introduced a rule wherein every tourist car should have a garbage bag in it. नगर नियोजन कायद्याचो वादग्रस्त कलम 39A रद्द करपाची मागणी करपा खातीर दोनापावला मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या बंगल्यार मोर्चा काडिल्लो. ह्या प्रकरणात पणजे पोलिसांनी योगेश गोवेकर, गजानन तिळवे, सुदीप दळवी, संदेश तळेकर आणि कार्लूस ह्या समाज वावुरप्यांक नोटीस जारी करून चौकशे खातीर हाजीर रावपाक सांगला. मुख्यमंत्र्यान आमदार विरेश बोरकाराक तांच्या उपोषणाच्या निमण्या दिसा कोणाचेरूच कायदेशीर कारवाय जावची ना म्हणून आश्वासन दिल्लें, तरी आसतना लेगीत हे समन्स जारी केले. मया वाठारांतल्या श्री माया केळबाय देवस्थानाचो वर्सुकी कळस उत्सव कसल्याच अडथळ्या शिवाय आनी शांतिकायेन करपाचो निर्देश उत्तर गोंय मुख्य जिल्हो न्यायालयान दिला. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी कायदो आनी सुवेवस्थेचें कारण फुडें करीत शेनवार 21 फेब्रुवारीक देवस्थानांतली धार्मीक विधी आनी कळस उत्सव स्थगीत करपाचे आदेश दिल्ले. मात जिल्हो न्यायालयान ह्या प्रशासकीय आदेशाक स्थगिती दिल्ल्यान आतां हो पारंपारीक उत्सव भक्तिभावान मनोवपाचो मार्ग मेकळो जाला.
दिल्ली आबकारी धोरणाच्या आरोपात आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल आणि आदले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 21 जाणांक दिल्लीच्या न्यायालयात निर्दोष थारायले. तसेच या प्रकरणात कसलेच ठोस पुरावे नासतना तांचेर आरोप केल्ल्यान न्यायालयान सीबीआयक आयकले. पळयात. तेन्नाचे दिल्लीचे मुखेल सचिव नरेश कुमार हांणी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेनाक सादर केल्ल्या अहवालात जुलय 2022 वर्सा ही केस उजवाडाक आयली. दिल्लीच्या 21-22 वर्साच्या सोऱ्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करतना प्रक्रियात्मक चूक जाल्ल्याचो उल्लेख अहवालात केला. अहवाला प्रमाण सिसोडियान तेन्नाचो अबकारी मंत्री म्हणून काम करतना मनमान्यांनी एकतर्फी निर्णय घेतिल्ले आनी ताका लागून सरकारी खजिन्याक 580 कोटी रुपया परस चड लुकसाण जाल्ले. तशेंच कोविड-19 काळात अडचणीक लागून सोऱ्याच्या वेपाऱ्यांनी सवलत, परवानो शुल्क वाडोवप, दंड माफी करप आनी सुटकेच्या बदलाक किकबॅक अशें म्हणिल्लें मान्य केलां असोय आरोप केल्लो. पंजाब आनी गोंयांतल्या विधानसभा वेंचणुकेचेर प्रभाव घालपा खातीर ह्या निधीचो उपेग केल्ल्याचे अहवालात म्हटलां. सोऱ्याचें धोरण नोव्हेंबर 2021 वर्सा चालीक लायिल्लें, पूण वाडत वचपी वाद जाल्या उपरांत जुलय 2022 वर्सा ती रद्द जाल्ली. ह्या प्रकरणात 2 वेगवेगळ्यो केशी नोंद जाल्यो. एक सीबीआय आनी दुसरे अंमलबजावणी संचालनालयान मनी लॉन्ड्रिंगाच्या आरोपा संबंधी. सीबीआय प्रकरण निवळ तरी ईडी कडल्यान मनी लॉन्ड्रिंगाची चौकशी अजूनय चालूच आसा. ती केस उरता. ह्या प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या जायत्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांची नांवां मुखार आयिल्ली. कांय जाणांक अटक जाली. मजगती न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक लागून दिल्लीच्या राजकीय मळार व्हडली चर्चा सुरू जाल्या. जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है. संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर. ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है. मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है. इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया. कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आरजीपीचो मुखेली मनोज परब हाणें आम आदमी पक्षाकडेन युती करपाची इत्सा परगटायल्या. पक्षाकडेन तशेंच अरविंद केजरीवाल हांचे कडेन उलयले उपरांत गोंयच्या लोकांच्या हिता खातीर आरजीपी कडेन बिनशर्त युती करपाक आमी तयार आसात अशें आमदार वेंझीन सांगलें. मजगती आपाक आरजी वांगडा युती जाय, मात केजरीवालान काँग्रेसी वांगडा संबंद अजून सुदारूंक नात काय म्हणून वेंझीक प्रश्न विचारिल्लो ताचेर जाप दिवप ताणें टाळ्ळे. 2 दीस पयले आरजी प्रेसिडेंट मनोजान एक उल केलो की दॅट ही इज ओपन फॉर अलायन्स आनी आम आदमी पार्टी बरा आनी दुसरे पार्टी बरा तो अलायन्स ओपन आहा म्हणून. तेच फाटल्यान आमगे हे दिसान 2-3 दीस तेजे बरें थिंग बसून आहले म्हणटकीर तेजेर उलोवप जालें आनी देन टुडे वी डिक्लेअर्ड पार्टी कडे उलयले सगळे कितें जाता वी हॅव डिक्लेअर्ड दॅट वी आर रेडी फॉर एन अलायन्स विथ दी आरजीपी आनी अनकंडिशनल अलायन्स. बट कांय कंडिशन ना, कांय ना, आनी गोंयचे पासत गोंयचे लोकां पासत आनी टू मेक शुअर दॅट together we can defeat the BJP. So since only with RJ or Congress is also there. Sadhya RJ has made a statement and he has come out saying that he would want all other parties to align with them. So to that statement, this discussion started with them. From there on, rest all parties, political parties, step by step जातल्यो. सध्या त्यान उलो मारलो, आम तेगे उरल्या तांकां दिलो आनी आम आत दवरलो. So now together we have to move it. Alliance जाय म्हणून सांगिलां. Manojan Ulmalo that he is open for an alliance with all political parties, including Aam Aadmi Party. हे अलायन्साचेर तेंचो उलमाल तेजेर आम तेंकां उलयले आनी तेजे आम जबाब दिलो ताकी सगळ्यांक कळपाक दॅट आम आदमी पार्टी लेट्स गो फॉर एन अलायन्स, वील गो फॉर एन अलायन्स. मनोज हॅज कॉल्ड अप दॅट ही इज ओपन फॉर एन अलायन्स. वी हॅव अग्रीड फॉर एन अलायन्स. हे सगळ्या पार्टींचो जात न्हू. वेन वी आर स्पीकिंग समथींग वी स्पीक ऑन द पार्टी. सो बरी गजाल, यू ऑल शूड बी हॅपी अबाउट इट बिकॉज तुमकांय जाय, तुमकां सगळ्यांक जाय स्टेप बाय स्टेप या अनकंडिशनल अलायन्स म्हणून कितें जालें तें जालें दॅट वी आर नॉट पार्टी टू एनी ऑफ दॅट. फर्स्ट टायम ही हॅज कम अप सेईंग दॅट आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो देअर आनी ही इज ओपन अँड वी हॅव रिप्लायड टू. सो डोंट कीप तुम्ही केजरीवाला कडेन उलयल्या एनजी बाब, तुम्ही केजरीवाला कडेन उलयल्या इन फ्युचर काँग्रेसी कडेन सुद्दां अलायन्स करपाक जाय म्हणून गोंयांत. सध्या आरजीन उलमालो
आरजीके हेजेर आमी सरा कडेन उलयले आनी हे सगळें उलयन सरा कडेन उलयन सगळें डिसिजन आरजीके हेजेर जालें न्हू. मुखावेल स्टेप मुखावेल. पूण आरजी काँग्रेसूय जाय, आरजी काँग्रेसूय जाय. तुमी सो युनिटेडे बीन उलोवप जाला हे बद्दल आनी आरजी काँग्रेसूय जाय. सो तुमी आरजी खंय तरी काँग्रेसी कडल्यान सेपरेट करना. चोय आता परत तुगे क्वेश्चन मरे तुका आन्सर कितें जाय तो म्हाका खबर ना. तूं कितें आन्सर जाय. फर्स्ट स्टेप आरजी हॅज टेकन द इनिशिएटिव्ह टू कॉल एवरीवन. वी हॅव रिप्लायड टू दॅट इनिशिएटिव्ह अँड वी आर द फर्स्ट वन हू हॅव रिप्लायड. रेस्ट कोण येताय ते ऑल पार्ट ऑफ इट. अनकंडिशनल दिली सो देर इज नो कंडिशन. 280 कोटी रुपयांच्या बंधारो प्रकल्पाक लागून मिराबाग वातावरण तापला. जुवारी न्हंयचेर प्रस्तावित धरणाक मिराबागच्या थळाव्यांचो खर विरोध चालूच आसा. तशेंच बेकायदेशीर पीठ खणून दवरना तेवूय बेगोबेग पुरवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. मजगती अधिकाऱ्यांनी पीठ पुरवपाचे लेखी उतर थळाव्यांक दिला. पळयात. आम्ही हर एक गोष्ट तुमची डिपार्टमेंटान तुमकां सर समजावन सांगले आमी कशी तुमी रॉंग आहा कशें तुमचो प्रोसेस चुकी जाता थंय पूण तुमी आयकपाक तयार ना. तुमी आमचे कडेन खेळटा दादागिरी करता दादागिरी आमची लायफाक आनी तुवें कारवाय तूं केन्ना करता ती डेट म्हाका दी. आपूण आयच्यान चालू करता फाल्यांच्यान चालू करता हें सांग म्हाका. पुरोवपाचें तेन्ना आमी वयता नाल्यार बसता हांगा. जे इल्लिगल जे पीठ खणून दवरलेले जे अनसेफ कंडिशनान आसलेले हे खंय तरी आतांचे जे बेगींतल्या बेगीन हेजेर खंय तरी हे पुरोवपाक जाय. पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजे मागीर आमकां पंचाचो कांयच इनवॉल्वमेंट ना. जुवारी न्हंयचेर सुमार 280 कोटी रुपयाच्या बंधारो प्रकल्पा आड मिराबागच्या गांवकारांनी खर निशेध केलो. निदर्शकांनी पाजीमळ सांगे हांगच्या WRD खात्याच्या ऑफिसात वचून घेराव घातलो. तशेंच सहाय्यक अभियंत्याक धारेर धरलो. या प्रकल्पाचो परिणाम सावड्डे, कुडचडे आनी सांगे मतदारसंघातल्या 7 गांवांचेर जातलो असो दावो गांवकारांनी केला. देखून हो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करून खणून काडिल्ले पीठ बेगोबेग भरचे अशी खर मागणी केल्या. मजगती गांवांतल्या लोकांच्या मागण्यांचेर योग्य निर्णय घेवपाचें आश्वासन प्रशासनान दिल्या अशी माहिती मुखार आयल्या. तेणी फक्त तो पुरोय म्हणून सांगला तेणी आतां सांगलें न्हू तुमकां की आमी हेजे पयलीं एप्लाय केले म्हणून पुरोवपा लागून. तुमी कित्याक पुरोवना तर डेप्युटी कलेक्टरान पयलीं लेटर केला तेजेर आमी हें केलें न्ही. तुमकां कांयच रायट्स ना हे पुरोवपाची बीन काय ना. हायर ऑफिसर सांगले प्रत्येक वेळा तुम्ही हायर ऑथॉरिटीक विचारतात सगळ्यो गोश्टी. बंधारो तेणी म्हणटा ते बंधारो तुमचे अंतर्गत येता. पाणी अडवान्स बाकीचे सगळे आनी हे तुमची काम आसा. तुमी लोकांनी कितें आयकना. तुमी कितें हायर ऑथॉरिटीक ऑलरेडी सांगला असो आमी सांगलें न्ही हायर ऑथॉरिटी कडेन उलयलो कितें सांगता तुमी ते ना तो प्रोसेस आसता चालू आहा न्ही आमचो ते धाडलो न्ही आमी. कितले दीस लागता प्रोसेसाक. इल्लीगल म्हणटा ते पुरोय म्हणटा जाल्यार आतां बरोवन दिता न्हू आमच्या हायर ऑफिसरान सांगलें. हेजे पयलीं दिवना तुमी बरोवन. प्रोसेस लागला न्हू. इल्लीगल म्हणटा ते रूल म्हणटा जाल्यार इल्लीगल सगळे प्रोसेस करून केल्ले न्ही. सर तुमी म्हणटा पळय 3/3 आसा तर इल्लीगल खडल्यार तुमी मान्य करता. ना आमी थंय खडलेच ना. पूण 3/3 तशें जावपा ना. तुमी आतां सामकी हें म्हणटा पार काबार केला आमचो आनी कांय ना. म्हणजे आतांच जावन ते कितें म्हणटा आतांच जावन न्ही. आमी हर एक गोश्ट तुमची डिपार्टमेंटान तुमकां सर समजावन सांगले आमी कशी तुमी रॉंग आहा कशें तुमचो प्रोसेस चुकी जाता थंय पूण तुमी आयकपाक तयार ना. तुमी आमचे कडेन खेळटा दादागिरी करता. दादागिरी आमच्या लायफा कडेन आमचो टायम आमचे खेळ केलो तुमकां आमचो तें पॉसिबल ना. तुमी आतां बरोवन दिवपाकूच जाय पडटलें तुमकां आतां. आनी तुवें कारवाय तूं केन्ना करता ती डेट म्हाका दी. आपूण आयच्यान चालू करता फाल्यांच्यान चालू करता हें सांग म्हाका. पुरोवपाचें तेन्ना आमी वयता नाल्यार बसता हांगा. तुगे हायर तूं उलय सर तुका जाय जाल्यार आमी टायम दिता. तुगे हायर ऑथॉरिटीसान ते येयले वचनाय आपल्या कितें उत्तर दी आपल्या तेंका दिवपाक जाय म्हणून आनी मिडिया समोर उत्तर दी. पंचाचो बी कितें इनवॉल्वमेंट आसा. ना पंच तुमी पळयलें मरे हेजे पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजे मागीर आमकां पंचाचो कांयच इनवॉल्वमेंट ना. हो जो सगळो हें आसा हें आमचें एज्युकेशन हे सगळे गांवचे लोक मेळोन येयल्ले आसा. हांगा कोण पंच जावं जे आमदार जावं कोण ते बाकीचे जे आसा हेंचो आमकां आजून पर्यंत तरी कोणाचो सहकार मेळ्ळो ना. हें आमचें हें आसा आनी हें आयज खंय तरी WRD डिपार्टमेंटान आपूण
लेखी दिल्ले आसा की आमी ते सोमारच्यान हें काम खंय तरी चालू करतात खड्डो पुरोवपाचें. जो पयलीं जो 1 वर्स पयलीं जो खड्डो मारून दवरलेलो जो व्हडलो तो आमी तांकां पयलीं पुरोवपाक लायला. कित्याक हो जो नेक्स्ट पयर जो खड्डो मारला तेजेर आमी ऑलरेडी FIR फायल केल्ली आसा. कित्याक तो इल्लिगल मारलेलो आसा, तो प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा आनी ते खंय तरी आयर्न ओर खंय थेफ्ट केस जाता आयर्न ओराची. सो ते मायन्स अँड मिनरल्साक आमी तेजेर कंप्लेन दिल्ली आसा. जो पर्यंत तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जायना तो खंय तरी ताका सेफ कंडिशनान जो बॅरिकेड करून तो सेफ दवरचो. आनी जालना जाल्यार काम जाल्यार आमी परत हेजेर WRD आमी जे मडगांव आसा तेजेर मोर्चा व्हरतले. तेका लागून आमी हें धरून बसले की एटलिस्ट तो पयलीं खड्डो पुरयात म्हणून. स्क्रॅप वॉक करपाचो आमी आमगे पयलूच्यान डिमांड दिलेले कडेन आसा. तशेंच वयर जे तेणी रस्ते जितले खणोन दवरला, सगळे माती तेणी रस्त्यार दवरल्या, थंय लोक मुनिसिपल पडपाक लागल्यात, गाडी स्लीप जाता. पयर 4-5 जाण ते पडले कडेन आसा. सो हांवें हेय सांगलां, रिक्वेस्ट केलां की ते बेगीच्या बेगीन जी माती आसा ती सगळी थंयची काडची. गोमंतक TV खातीर प्रितानंद कुर्टीकर. बार्देस म्हालांतल्या कामुर्ले वाठारांत बेकायदेशीर रितीन रेंव उपसपाच्या प्रकरणा खाला कोलवाळ पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. कामुर्ले वाठारांत सुमार 52,000 रुपयांची 40 क्युबिक मीटर बेकायदेशीर रेंव मेळ्ळ्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो. खण खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिल्ल्या कागाळी उपरांत हो गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. नावेली सिकेटी वाठारांत व्हडा प्रमाणात उदका स्रोतांचें लुकसाण आनी मातयेचो भराव घालून सैमीक उदकाची वाट आडोवप ह्या फाटभुंयेर थळाव्यांनी सुवातेर पळोवणी करपाक फ्लायिंग स्क्वॉडाक आपयल्ले. मात तांणी फोन कॉल्सांचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचें थळावे कडल्यान कळटा. हातूंत राजकी फुडाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला आसूं असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. नावेली सिकेटी वाठारांत व्हडा प्रमाणात उदका स्रोतांचें लुकसाण जालां. तशेंच संबंदीत व्यक्तीन मातयेचो भराव घालून सैमीक उदकाची वाट आडयला असो आरोप थळाव्यांनी 2 दिसां पयलीं केल्लो. अशा प्रकारा खातीर पर्यावरणाची हानी जातली देखून संबंदीत व्यक्तीचेर खर कारवाय करची म्हूण मागणी केल्ली. शुक्रारा सकाळीं नावेली आनी लागसरच्या वाठारांतले थळावे घडणूक सुवातेर जमले. ह्या सुवातेर पळोवणी करपाक तांणी फ्लायिंग स्क्वॉडाक आपयल्ले. मात 3-4 फावट फोन करून लेगीत ते पावले ना. तांणी फोन कॉल्सांचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचें थळाव्यांनी सांगिल्ल्याचें कळटा. हातूंत नावेलीच्या राजकीय फुडाऱ्यांचो हस्तक्षेप आशिल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायल्याचें सामकार आयला. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढता